बलराम शिक्षण संस्थेचं त्यांचं कार्य आणि त्याचबरोबर हल्लीच ज्या विचाराचा जागर आज संपूर्ण भारतभर सुरू आहे तेच म्हणजे बलराम चॅरिटेबल फाउंडेशनचा श्रमदान ही योजना। मित्रांनो, शेवटी जीवन म्हणजे काय? दैनंदिन जगणं म्हणजे जीवन। त्याच्यामध्ये मी, माझी बायको, मुलं, गाडी, घर, बँक बॅलन्स यामध्ये आमचं जीवन बहिस्त करून टाकतो। पण त्याच्या बाहेर एक जग आहे आणि आपण त्याचंही काहीतरी देणं लागतो। आपण जगत असताना दुसऱ्यांना जगवणं आपलं कर्तव्य आहे याची जाणीव ज्यावेळेला होते त्यावेळेला जीवनाचा खरा अर्थ कळतो। आपली भूक भागेल एवढं खाणं ही आपली प्रकृती झाली, पण आपली भूक अर्ध्यावरती ठेवून दारावरच्या अतिथीला आपल्यातलं अर्ध देणं ही आमची संस्कृती आहे। आणि ती आमची संस्कृती जी पूर्वापार चालून आलेली आहे ती नव्याने जर आम्हाला कोणी दिली असेल तर त्याचं एकमेव नाव या गोमंतकामध्ये घेतलं जातं, ते म्हणजे आदरणीय डॉक्टर रमेश तवडकर। सराकडसून जी पळय सर करता ते शिकपाची खूप गरज आसा। जे श्रमदान जेन्ना लोकांक खऱ्यांनीच गरज आसता घराची एक शेड जाय पडटा। आज मनशाक कितें जाय? फकत एक शेड जाय, घर जाय, आनी तशेंच एक पोटाक लागून आयज मनीस जगता। तेका लागून आयज जे काम करता ते खऱ्यांनीच सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें घडपाची खूप गरज आसा। जे आयज खुबश्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांवूय पळयता, बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो मिनिस्टर पासून आहा तेंच्यांनी ही खऱ्यांनीच इनिशिएटीव घेवपाची खूप गरज आहा। जे आयज आमच्या गोंयांत जे गरिबी ही कांयच उरोवंक जायना, तेका लागून आमचो डायनॅमिक सीएमूय बी खूप खूप बरें काम करता। अशेंच काम सरान आपलें दवरचें आनी तेजोय सपोर्ट आमकां पेडण्यांक लागून सदांच आसता। आनी खुबश्या फावटी सरूय सांगता ज्या श्रमदान हे घरां आमी पेडण्यांनूय बांदया, कित्याक ऑलरेडी हांवें खूब जाणांक हेल्प केला, सपोर्ट केला आनी अजुनूय सपोर्ट हांव करता आनी फुडें बी करीत रावतलो। आनी जे पळय सरान विचार आसलो सराचो तोय म्हाजो इलेक्शना पयलीं हांव पेडण्यान येयलो, तसोच म्हाजो विचार आसलो कितें लोकांक खऱ्यांनी घरां जी आहा ती लोकांची बरी आसची आनी कोणाक घरां ना ताका बांदून दिवपाची हांवें विचार केल्लो त्या टायमार आनी हांवें करूनूय दाखयल्लें आनी हेज्याय फुडें हांव करून दाखयलें। सांगलें की काणकोण आनी पेडणे ही गोंयची दोन टोकां आनी ती दोन टोकां जर आमी सारकी घट्ट बांदली आसत जाल्यार ती गोंयचे कोण कांय बिगडूंक शकना, बरोबर न्ही? बांदली न्ही आमी सारकी? हां, दोनी टोकां जी आसा ती सारकी बांदुया आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंयच्या एकंदर भल्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंयच्या लोकांच्या हिताच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळे जाण कटिबद्ध रावया अशें आमी संकल्प आजच्या ह्या बैठकींतल्यान आमी घेवया। म्हाका दिसता तुमी ज्या तरेन हांगा उपस्थित रावले पळय आसा न्ही, म्हणजे लोकोत्सव खूब फुडें आसा आनी बिरसा मुंडाची जयंती खूब फुडें आसा, पूण तरी सुद्दां तुमी सगळे चारय जिल्हा पंचायत सदस्य जे नगराध्यक्ष, सरपंच, बाकी सगळे प्रमुख महिला ज्या प्रेमान तुम्ही आयिल्ले आसा, आमचो कार्यक्रम हो 100% यशस्वी जातलो, ताका दुबाव ना। जे कार्यक्रम यशस्वी करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान इतोच मर्यादीत आमचो संबंध ना। जर आमी सगळे जाण जे हांगा जमला ते सगळे प्रमुख लोक आमी म्हणजे पेडणे म्हालांतली सगळी क्रीम लोक आसात, जर आमी सगळ्या लोकांनी जर अशें ठरयलें जर आमी आनी एक सादारणशे 500-1000 लोक जर क्रीम सामके ताकदवान लोक जर एकठांय आयले जायत न्ही, जाल्यार जाणट्या लोकांच्या उक्तीनुसार म्हणजे 10 जाणटी देव 10 जाण एकठांय आयले कितेंय शक्य आसा। जाणटी म्हणटात, बरोबर न्ही? म्हणजे आवय म्हणटाले, बापूय म्हणटाले, सगळे म्हणटाले 10 जाणटे देव गणपती मागले। जे लोक अशे गांवचे संबंद लोक एकठांय आसत जायत न्ही, आमकां अशक्य अशें कांयच ना।